प्लॉटाचो हेजो म्हणजे पंचायत प्लॉट एज वेल एज पब्लिक एंड बांदकरांचे मदीं एक डिस्कशन जावन मिसअंडरस्टँडींग जावन तो एक प्लॉट घेतलो आमी पंचायत घरात शेकी मागीर एक आमी डिसिजन लास्ट डिसिजन घेयलें बॉडी एका ग्रामसभा मिटिंगेक पंचायत मेंबर्स पंचायत एज वेल एज पब्लिका आनी आमचे बांदकार हाचे मदें एक मिटींग घेवची आनी एक थाराव घेवचो त्या प्लॉटा बाबतींत वॉट इज द बेस्ट सोल्युशन. प्लॉट तुमी घेतलो तो ऑलरेडी पंचायतीन घेतला आनी ते डिसिजन तेंकां मागीर सांगलें. आणि आयच्या दिसाक आमच्या केडशीची पंचायतीची ग्रामसभा आशिल्ली आणि एक ग्रामसभेक एक इश्यू येयलो तो म्हळ्यार प्रॉपर्टी इश्यू आणि हेचेर बरें डिस्कशन जालें आणि पंचायतीन आणि आमचे मध्ये ग्रामसभे मेंबरा मध्ये डिस्कशन जावन आयज तो इश्यू आसलेलो ताका मातशा सोल्युशन येतलें अशें आमकां दिसता. आमी सोल्युशन येवचें आणि बरें तें डिसिजन पंचायतीन घेवचें म्हूण पंचायती कडेन मागता. कितें इश्यू आसलो इश्यू आसलेलो आतां हांगासर एक प्रॉपर्टी सेल जाला आणि प्रॉपर्टी सेल जाता ती आमच्या न्यू पंचायत बांदपा खातीर ती प्रॉपर्टी घेतल्या आणि ती प्रॉपर्टी चर्च एडजस्टन टू चर्च आसा आणि ती प्रॉपर्टी चर्चीक गिफ्ट करतली म्हणून ओरिजिनल जो ओनर आशिल्लो ताणें सांगिल्लें पूण रिटर्न कांय आसूंक ना. म्युच्युअल अंडरस्टँडींग ऑपरेशन आसलेलें आणि त्या प्रमाणे ते हें पुरलें तिका लूज पुरलें आणि लूज करून दवरलेलें आसलेलें पूण चर्चीक आमकांय खबर कमिटी आमची फाब्रिका कमिटीकूय खबर ना जेन्ना डिमार्केट करता तेन्ना तेमी त्या लुसा भितर डिमार्केट केली आणि आतां कन्फ्युजन जाल्लें आसा. जी चर्चीक प्रॉपर्टी दवरली ती आतां पंचायतीन केल्ली आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.